जानवायाच्या पुस्तकांतले वाचप। अविचारी चिंतनाने भरून आपणामध्ये ते म्हणतात, आमचे जीवित मोठवे आणि कष्टाने भरलेले, मनशाच्या मरणाक वकात ना। आमका कळीत असलेले प्रमाणे मरणाच्या लोकांतलो फाटी आयलोलो कोणच ना। प्रामाणिक मनशाक पास मांडोया, कित्याक तो आमका हरकत जाला आणि आमचे सालीक तो आड रावता। धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आणि आमका मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमका गुन्यांवकार करता। आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाय करता आणि आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता। तो आमच्या चिन्नाचो केन्नार जाला, ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना। कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारखी न्हय आणि ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात। आमी नीच म्हूण तो लेखता, अशुद्ध वस्तू थावन आपूण पयस रावता म्हणले भाशेन आमच्या वाटा थावन तो पयस रावता। प्रामाणिक मनशांचो शेवट भागी म्हूण तो सांगता आणि देव आपलो बापूय म्हूण भाडाय करता। ताची उतरां खरी की म्हूण पळोवया, ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया। जर तर प्रामाणिक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आणि ताच्या दुस्मानाच्या हातांतलो ताका निवारतलो। आत्मानांनी आणि वळवळ्यांनी ताची परीक्षा करया, अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आणि ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या। लजेच्या मरणाचे फर्मान ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव फावतलो म्हूण ताणेंच आमकां सांगलां। ही तांची चिंतना, पूण ती सगळी वांकडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुर्डे केल्यात। देवाचे गुट तांकां समजनात, भाग्यवानपणाक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां भरवसो ना, निश्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हूण तांकां पातयेनी ना। देवाचे उतार हे सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। हाचे उपरांत जेजू गलिलयांत भोवूंक लागलो। जुदेव ताका जिवीशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेने तेने भोवूंक ताका मोन नातलें। जुदेव आनी सलोमची तंबाची परब लागीं पावलेली, पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांत तोय गेलो, उक्ती न्हय भागार गुप्ती। जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकोन म्हळें, ते जिवीशी मारूंक प्रयत्न करन आसात हाकास न्हयवे। तरी हांगा तो बाहिरंग उलयता आणि हें कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात। होस्सू क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय? तरी हो खंयचो म्हूण आमी जाणाव, पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणाकी कळीत आसचें ना। देखून देवळांत शिकवण आसतना जेसून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय थावन आयलां म्हूण तुमी जाणात? मुजेस्ताकी हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सत्यवंत। तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, कारण ताचे थावन हांव आयलां, ताणेंच म्हाका धाडला। तितल्यार ते ताका धरूंक सोदतले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताचो वेळ ते दळी येवंक नातलो। देवाचे उतार हे।